रस्त्यांचो विषय गरम जाला। खुद्द राजधानीचे शार आशिल्ल्या पणजेच्या रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा। भितरले सगळे रस्ते गेल्यात। मंत्री अमित शाह गोंय भेटेर येवपाचो आसलो म्हूण 4 कंत्राटदारांक रस्ते दुरुस्त करपाचें काम दिल्ले, पूण पयल्या पावसांत रस्त्याचो धूप। ह्या 4 जाणांचेर खर कारवाय करात। काम सर्टिफाय करप्यांचेरय कारवाय करची, पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान मागला। लोकांक रस्त्यांचेर हाली सरकशी करच्यो पडटात। फोंडाक लागून अपघात जायत आसात, पूण हाका जबाबदार कोणाक म्हणून धरप कोणाकच कळना। पणजे कसलेय काम करचे आदी मान्यताय घेवपाक जाय। पीडब्ल्यूडीच्या घाळपणाक लागून आमचे नाव पेड्ड्यार जाता, उदय मडकयकार सांगता। आयकात। सिटी ज्युडिशियरी आमचे लोकांक आमकां तिसरी कावन्सिलरान निवडून दिला नीट दवरपाक, वॉच दवरपाक, आनी हे काम आमी एक एजन्सीक दिलें पीडब्ल्यूडीचे रोड पीडब्ल्यूडीचे न्ही, पीडब्ल्यूडीन रोड सगळे हॉटलिस्ट केले। आनी आज पयल्या पावसाक हांवें तेन्नाच सांगलें हांवें पावसान हे रोड व्हांवून वतले म्हणून, तेन्ना हो म्हाका आसतालो। हांव व्हडलो इंजिनियर ती कोण न्ही, पूण म्हाका कळ्ळें ही क्वॉलिटी मेंटेन करना म्हणून, आनी हांवें सांगलें पावसान तो रोड व्हांवून वता म्हणून ते व्हांवून गेले। आमच्या एमएलए कंप्लेन केली सीएमाक, बरें काम केलें। दिनेश काब्रालान एक्शन घेता सांगलें, आनी पयलीं सांगलें हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी की ते पावसान रोड केल्ले। मागीर ताका कळ्ळें की पावसान रोड करूं नासलें म्हणून तेणें एका हेजेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर 2 वर्सां बॅन हाडली। वेरेज हे पणजेन रोड जाला पळय इमर्जन्सी रोड सेक्शन 223 डब्ल्यूडी मॅन्युअला प्रमाणे हेका पावर आसा चीफ इंजिनियराक विदावट टेंडर दिवपाक इमर्जन्सी वर्क। तेणें 4 जाणांक काम दिलें पणजेन। ऑनरेबल अमित शाह जेन्ना गोंयांत विजीट करपाक आयलो 4 जाणांक ताणें काम दिलें, आनी 4 जाणांचें काम थर्ड क्लास क्वॉलिटी। सगळ्यांचें काम हांगून गेलें। आमी रातचे पळयता आतां जेसीबी घालता तो रोड केल्लो तो हें करता। ऑनरेबल सीएमान सांगलें की जे कोणी काम केला तो फ्री ऑफ कॉस्ट करतलो म्हणून। म्हाका सांग कोणी फाल्यां चोरी केली आनी चोराक धरलो आनी चोराक हाडून माल दिलो म्हणून तुमी चोराक सोडटा, तेजेर केस घालना, ताका पनिशमेंट दिना, तशें हाका सगळ्यांक पनिशमेंट जावंक जाय। ही आमची सिटी। आमचे कोणी जर सुद्दां फोंटू सुद्दां मारता जाल्यार आमचें परमिशन घेवंक जाय। कोणे कसलेच बिझनेस करता जाल्यार आमचें परमिशन घेवंक जाय। फक्त वारें आनी उदकाक परमिशन आमची घेवपाची गरज ना, नाजाल्यार सगळ्या कामाक परमिशन घेवंक जाय। आमी ती एजन्सी मध्ये काम करता, आमी फक्त 3 कावन्सिलर आमी पत्र काडटा, कितें काडटा, नांव कोणा खातीर बदनाम जालें पीडब्ल्यूडी खातीर। आख्या गोंयांत नांव आमचें पिड्यार जालें पीडब्ल्यूडी खातीर। जेन्ना एक्शन ही 4 हेजेर जावंक जाय, कोणाचेर एक्शन घेतली फक्त सीए इब्राहिम हो रोड दिवा सर्कल टू परवरीन गेला। मेन हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आसपास कंस्ट्रक्शन, हेणें दिवजा सर्कल टू मिरामा रोड केला, आनी हो सगळ्यांत वर्स्ट रोड केल्लो आसा हो आसपास कंस्ट्रक्शन म्हणटात। तेजो प्लांटा वयल्यान हॉटमिक्स हें हाडलेलें, आनी हेका विदावट टेंडर, म्हणजे टेंडर कोण पीसी दिता, म्हणजे पीसीक पावर आसा तो, आनी पीसी कोण आपल्या बाकीच्या सगळ्यांक सोडून आपल्या विश्वासांतल्या मनशांक दिता, आनी तेच रोड घातले। आज पयलीं इतके त्रास जाले कोण जाले, हेका फाल्यां तो रोड परत करता म्हणून तुमी कितें रावतले। आमी एक हांगा रेजोल्युशन घेवंक जाय, जे हेंच्यांनी जे रोड केला कॉन्ट्रॅक्टर ह्या 4 जाणांक 5 years बॅन हाडचें, हेंचे क्रिमिनल केस हाडची, आनी कोणे काम सर्टिफाय केला तो जेई जावं हेई जावं पीसी जावं हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून। हेंचेर एक्शन जावपूच जाय। हे नांव आमचे गरजे शिवाय बदनाम जाला, तुमी समेता म्हाज्या समेत आसा तेन्ना सांगा सारकें। I had spoken to the minister was here now to launch 2-3 of our machines also now. So now what they had said now is they are getting the work done from their contractors free of cost. You're saying the people are not going to, taxpayer money will not be utilized. So he told me once the monsoons are over, they will start with all of their work, including there's that pothole machine also now. I spoke to the contractor. What he was saying was once they are done with Talegaon, they will start moving to Panjim and start thing. So we understand there's a lot of inconvenience also. Temporarily we're trying to fill all the potholes whatever we can, but within this year everything should be fine. You have taken the relevant contractors. Only one is one. See, that decision will be taken by PWD now. That does not come under me. So if they have chosen one contractor, it is their policy now. Even they were saying that license should be suspended and. No, if they find faulty work and everything, then it should be cancelled. So it is not a thing because those roads were done only 6 months ago, before elections. It's not right for it to happen so quickly also. So action should be taken. Part of about drainage. Which area? That is from Miramar Circle till Bal Bhavan. So that full Stellamari area, all of that is flooding now. So with that drain, it will stop flooding now. So that is one. No, see, that was done through Smart City, but it was not connected. So the problem was that. So the drain was there, but no outlets were not connected. So it was still flooding.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.